कंत्राटदाराच्या हलगर्जीपणाक लागून ब्रेस्तारा मयड्या एक बायल आनी भुरग्याक दुखापत जाली। मयड्या रस्त्या देगेक खाजगी जमनीत खणपाचें काम मशीन घालून चालू आशिल्लें तेन्ना थंयसून एक फातर कोसळून रस्त्यार आयलो। तातूंत बायल आनी भुरग्याक दुखापत जाली। घडणुके उपरांत थळाव्या आमदारान घडणूक थळार वचून पळोवणी केली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। म्हूण म्हाका व्हिडिओ धाडला, विन्सीन धाडला, कितें हिंग बोल्डर पडला आनी 2 लोकांचे पडले म्हूण। आमच्या कोरजुयांचे गांवाचे आमचो एक सर आहा शेखर केरकर, तेगे बायलेचे आनी धाकले 9 वर्साचे भुरग्याचे पडला ते बोल्डर, ते दोनी इंजर्ड जाले आनी देखून रोखडो असेंब्लीसून भायर येवन आतां चोवपा येयला आनी फॉरेन हिल कटींग चालू आहा। हांव डेप्टी कलेक्टराक उलयलां विचारपाक कितें, डेप्टी कलेक्टरान सांगलें फ्लायंग स्क्वॉड येयलो तेन्ना मागीर TCPचे रिपोर्ट मागले तेन्ना रिपोर्ट येयला नो फ्लायंग स्क्वॉड। तूं पळय कितें चलता, हें JCB मशीन आहा हिंगा सामको दोंगरो काट केला, हें नो हिल कटींग स्लोप पासून पळय आनी नो हिल कटींग म्हणून दिस इज कंप्लिटली रॉंग। मुको रिपोर्ट आसा पंचायतीन इन जुलय 2022 तेन्ना परमिशन दिल्लो हें करपाक, कितें कंस्ट्रक्शन लायसन्स दिल्लो, बट कंस्ट्रक्शन लायसन्स कॅन बी इवन गिवन ऑन अ स्लोप बट डोंट कट अ स्लोप। यू रिक्वायर 17A परमिशन फॉर कटींग अ स्लोप, अ हिल। सो आनी हो ग्रेडियंट चड आहा, परमिशन जाय आनी पासून गुणे भायर सरल्या हें पळय हिंगा हे सायडीन चोय, हे देंवतले आनी लोकांचे पडले। सो हांव म्हणटा टावन प्लॅनिंगार एक्शन घेवपा जाय। हांव आतां टावन प्लॅनर डेप्टी टावन प्लॅनराक उलयलां, तो सद्या पणजे आहा म्हूण सांगला। हांवें तें कितें जालां चवकशी कर म्हूण, कोणे पयशे गेले जाय हिंगा, कित्याक हिंगा पयशे गेले जाल्यार अशें करून मागीर हें चलता। दिस इज कंप्लीट नेग्लिजन्स ऑन द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट एंड आय विल नॉट टॉलरेट दिस कायंड ऑफ थिंग्स। पीपल्स सेफ्टी इज ऑल्सो इम्पॉर्टन्स। दिस आमचो मेन रोड हिंगा, हो मोयड्याचो मेन रोड, हिंगा जाता आनी सगळे व्हेकल्स पास जाता, लोक भोंवता हिंगा आनी लोकांक त्रास जाता जाल्यार आनी लोकांचे कितें पडलें जाल्यार तूं जाणा मागीर वी कांट वेट फॉर बानासतारी टायप ऑफ एक्सिडेंट, कोण मेलो मागीर पळयतले म्हूण। सो आय थिंक वी हॅव टू टेक इमिजिएट एक्शन एंड आय विल डिमांड दॅट इमिजिएट एक्शन शूड बी टेकन। लायसन्स जुलय 22 दिल्लें आहा आनी हें काम चडशें जालें म्हाका बंदूच आसलें, कंप्लेन आसली तेजेर आनी तें बंद आसलें काम। पूण सडनली आतां तेंची माती व्हरपाक सोदतात ते, कित्याक ते सायडीकूय आनी एक घर आहा, ते घराचें आमच्या पंचायतीक मनीस येयलो तांचो चेडो कितें घर म्हणपाक आपले ही माती व्हरोनात। म्हाका ती माती तेंच्यांनी तेन्नाच काडलेली, लायसन्स तेंच्यानी दिल्लें पळय त्या टायमार काडली, तेन्ना आमी पंचायतीन नासले आनी पूण माती काडून तेणी माती व्हरोंक नासली ती, तेन्ना ताका म्हणजे स्टॉप ऑर्डर हाडलेली आनी तें कंस्ट्रक्शन बंद आसलें। पूण आतां सडनली तेंच्यांनी माती व्हरपाक हें केल्या, पूण तेंच्यांनी हांगा कांय प्रोटेक्शन कांयच घेवंक ना। ही आमचो मेन रोड आनी सडनली ते बायल आनी चेडो तो पडलो आनी हांव तेन्ना पावलो, म्हाका तेन्ना कॉल केलो कोणी जालां म्हणून, जाल्यार खरेंच तिका बायलेक लागला, पांयाक चेड्याकूय मातशें लागलें। सो हें खंय तरी आतां आमी कितें आतां फायनली लायसन्स आमी दिवपाक लास्ट जातात बॉडी पंचायतीक, आमी दिवं नाल्यार आदल्या बॉडीन दी। पूण तेन्ना TCPन दिता नंतर ते मातशें पळोवपाक जाय की कशें दिवप लायसन्स, कितें तें तेंच्यांनी तेजेर मातसो लक्ष घालपाक जाय। फायनली मागीर पंचायतीक ब्लेम करतात लोक आनी ब्लेम पंचायतीचेर येता की लायसन्स दिलें म्हणून। पूण फायल सारकी वचून आमकां क्लियर प्रूव जाता आनी आमकां तुमकां खबर आसतलें की आमी विथीन 30 days दिना जाल्यार भिडवो परतून आमकां कित्याक दिवं ना, तो क्वेश्चन आमकां जाता। सो हेचेर वयल्या ऑप्शनीत मातशें कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय क्लियर, म्हणजे तेंच्यांनी पंचायतीकूय त्रासान घालपाचें न्हू, लोकांक तर आमी लोक हे आमचे मेन सेफ्टी लोकांची आसूं जाय आमकां आनी आमी तें करतात। आमकां तर हे पत्र हे बांदून दिल्यार मदीं होल घातला, त्या हॉलासून जो फातर येयलो तो सामको तिचेर आनी ती बरी वाचवली म्हणपाची, मेन रोड हो बिजी आसता रोड, व्हडली दुसरी गाडयेच्या पोंदा बी मेळोंक शकता आसली। I am Frida Disa, ward member of Father Fountain. But this hill cutting, I didn't know also that they have started. Suddenly morning, Vinci called me and said that the hill cutting is going on. So I'm very sorry to happen such an accident taking place. I'll make sure that henceforth such incidents will not take place.